रेस मागोसातल्या 4 आणि 5 स्टारांच्या हॉटेलांक परवानगी दिवपाचे मंत्रिमंडळान हालींच घेतिल्ल्या निर्णयाविशीं सोशल एक्टिव्हिस्ट राजेश दाभोळकर हांणी हुस्को उक्तायला. व्हड प्रमाणांतल्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवचे पयलीं टिकाऊ पर्यटनाक प्राधान्य दिवचो आनी थळाव्या समाजाच्या भावनांचो आदर करचो असो उलो दाभोळकर हांणी केला. अशा घडामोडींचो वाठाराच्या नाजूक वातावरणाचेर आनी दायजाचेर कितलो परिणाम जाता हाचेर तांणी प्रश्न केले. आयज तुमकां स्पेशलान आपयल्या आमचे रेंज मागुसान आयबीबीच्या अंडर एक 5 स्टार आनी एक 4 स्टार हॉटेलाक परमिशन दिल्ल्या कॅबिनेटान. आता प्रश्न कसो आसा, जो आयबीबी बोर्ड आसा तेजो चेअरमॅन आसा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजो लाडलो आमदार म्हणटा पळय तो केदार नायक साळगांवचो आमचो. आता आयबीबीच्या अंडर जेन्ना प्रोजेक्टाक परमिशन दिता तेन्ना एक 4 गोष्टी खऱ्या म्हणल्यार सरकारान लक्षांत दवरपाक जाय. पयली म्हणजे टीसीपी म्हणटा जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट किंवा 5 स्टार तेका 25 मीटर रस्तो कंपल्सरी आसपाक जाय. तो आसा काय ना ही तेंची चौकशी केल्ली आसा. दुसरो प्रश्न आसा उदकाचो. कितकी तरी वर्सां जाली आमी वॉटर सप्लाय खातीर सगळे गांवचे लोक फेस करता, तो सुटावो आमचो अजून पर्यंत कायमचो जागना. तिसरी गोष्ट म्हणजे लायटीची. लायट आमकां अजून पर्यंत 24 तास गांवांना, सकाळी उठ्ठकू लायट वयता, रातची न्हिदतकू लायट वयता. आनी चौथो प्रश्न आहा तो गार्बेजचो. हे सगळी सरकारान स्टडी केल्या काय? तितून तो कितें म्हणटा, जवळ जवळ 46,815 एरियांच्यान तेंच्यांनी आतां 13,000 एरिया मायनस केल्या. तितून सेटलमेंट आसा आनी आउट ऑफ CRZ मायनस केल्ले आसा. आता हेंच्यांनी हो चड जमीन झोन चेंज कसो केलो तो तेंच्यांनी खंयच्या हितून बसून कसो केला तो सगळ्यांनी RTI मागलेले आसा. ते RTIच्या अंडर आमकां लक्षांत येतलें बाबा येदो व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्टाक परमिशन दिता आसतना हेंच्यांनी पंचायती कॉन्फरन्स घेतल्या काय ना, आनी घेतल्या जाल्यार पंचायतीन हेंकां परमिशन दिला काय ना, हो सगळो आतां एक मोठो प्रश्न निर्माण जालो आमच्या वेऱ्या गांवांत. एखादे सायडीक हायकोर्ट म्हणटा कितें रोडा सायडीक जी कन्स्ट्रक्शन आसा ती मोडा आनी रोड आमचे ब्रॉड करा म्हणून. पंचायतीन आतां सगळ्या लोकलांक आमचे कोण स्मॉल बिझनेस आसा किंवा घरां तांकां नोटीस इश्यू केल्ल्यो आसा. आतां तुमी तर एखादो मेगा प्रोजेक्ट 5 स्टार हॉटेलाक 2-2 रेंज हाडूंक सोदता न्हू, हेजो बोलविता धनी कोण म्हणजे तुमी कायमचे रेंज मागुच्या लोकांक फोंडान घालूंक सोदता. 4 दीस पयलीं जो DLFान दोंगर कापून पळय हॉटेल मेगा प्रोजेक्ट येतालो तो खंय तरी आतां स्टॉप जाल्लो आसा. फुडलें म्हाका कांय खबर ना. तो सुद्दां आमी अवेरनेस करून करून तेका खंय तरी बडी बसले तेजेर आसा. ही आतां दुसरी पनवत आमच्या रेंज मागुसान तेंच्यांनी हाडली पळया तुमी. आतां म्हाका सांगा पळया, अशें जेन्ना तुमी हॉटेल प्रोजेक्टां हाडटा गांवांत, पयली सुवातेर गांवचे हित पयलीं जपपाक जाय आसले. ते गांवचे हित जपला काय ना? आमचो MLA केदार नायक असलेच करपाक निवडून येयला काय? जो काँग्रेसीन येवन डेव्हलपमेंट करपा खातीर BJPन गेल्लो पळय, असले डेव्हलपमेंट केदारान गेल्या 3-3.5 वर्सां एखादो गोंयच्या आमच्या रेंज मागुच्या हिता खातीर सर्वसामान्य जनते खातीर एक प्रोजेक्ट काडला जाल्यार सांगचो. अशे मेगा प्रोजेक्ट किंवा हॉटेल प्रोजेक्ट हाडून गांवचो विनाश करपाक आमी ताका निवडून दिल्लो. ह्या प्रश्नाचे उत्तर केदारान दिवचें. ओके, ही टोटल कितली स्क्वेअर मीटर म्हणली? ती जवळ जवळ 46,000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा. तितून वॉचर्ड आसा, नॅचरल कवर आसा आनी NDZ आसा. ही तेंच्यांनी मायनस केल्या म्हणटा. तरी आसतना ही सेटलमेंट ओल्ड सेटलमेंट जमीन न्हू, हो झोन चेंज खंयच्या हेजेर केलो ते आमकां कळपाक जाय. आणि तुम्ही म्हणले की ते रस्त्याक हायवे तेकोन आसा म्हणून. ना हायवेक तेकोन न्हू, आतां हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा ऑल ओव्हर गोवा. ना पण हे आतां एका 25 मीटर रस्तो ना न्हू. जेन्ना हॉटेल प्रोजेक्ट येता पळय 5 स्टार हॉटेल ते सादे एखादे रुमाचे हॉटेल 5 स्टार तेन्ना कंपल्सरी 25 मिटराचो रस्तो आसोकूच जावो. आमचो जो वेऱ्या साकून केकदोली रस्तो गेला पळय न्हू, तो हा टोटल 15 मीटर रस्तो ऑफिशियल तेंचो. फिजिकली वयशिल्लो 10 मिटराचोय ना तेंचो. हे सगळे खरे म्हणशे जाल्यार केदारान मुख्यमंत्र्याक घेवन ते सायड एक्सप्लेन करपाक जाय आसले. कारण आयबीबीचो चेअरमॅन कोण मुख्यमंत्री आसा न्हू, नाल्यार मुख्यमंत्र्यान कन्सर्न जे ऑफिसर आसा थंय वचून खरे म्हणशे जाल्यार पळोवपाक जाय बाबा आमी परमिशन दिता आसतना तेका रस्तो, लायट, उदक जे गार्बेजचे आसा प्रश्न हे सगळे सुटावो जातले तेन्ना ते एखादो मेगा प्रोजेक्ट. आतां म्हणटले कितें, आमच्या स्थानिकांक आमी रोजगार दितले. एक नवीन सरकाराची नौटंकी सुरू जाल्ली आसा. तितून पळोवंक गेल्यार आमच्या लोकलांक काय जॉब ना. आमच्या लोकलांनी फक्त ती हॉटेलां येवप आनी थंयसर संडास आनी झाडू मारपाचें काम करप. आमचो लोकल थंयसर मॅनेजर कोण आसचो ना. आसलो जाल्यार चडांत चड रूम बंद जाल्यार झाडू मारपाक आसतलो. हे सगळे गोंयकारांक खबर आसा.
उदाहरण जाल्यार तुम्ही एअरपोर्ट मोपा येयल्या उपरांत पळया, पयलो तेंचेर प्रोपागंडा केलो, एअरपोर्टार प्रत्येक स्थानिकांक आमी प्राधान्य दितले. आयज स्थानिक थंय कितें करता, अख्खे काणकोण ते पेडणे जनतेक खबर आसा झाडू मारता आनी टॉयलेट साफ करता. ही आमची दुर्दशा गोंयकाराची. हांव हे प्रकरण आसा पळय, आमी लढाई लढटले. पयली RTI घेतल्या उपरांत आमी पळयतले कायद्याची एडवोकेट काढून बाबा हे कशें कितें आमी आडोवंक शकता आनी तेजे फुडल्यान पावल घालतले. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी गव्हर्नमेंट ना, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी ते तुमकां म्हणटा IBBचो अंडर जेणे बोर्ड पळय कितें केला पळय, तो कितें सगळ्या ऑथॉरिटीक पानां पुसपाचो, म्हणजे डायरेक्ट तुका एंट्री थंयसर. बाकीचे सिस्टमीक कशें आसता, आमकां TCBचें परमिशन घेवचें पडटा, पंचायतीचें परमिशन. हांगा तेंच्यांनी डायरेक्ट आपले कडेन म्हणजे विटामीन कितें येता पळय ती शेअर करपाची सगळें आमचेच कडेन हाडून दी. हेजो अर्थ सध्या तरी सरकारा कडेन पयसो ना, सरकार फक्त चलता कॅझिनो थंय आसा, सरकार चलता. येदा कदाचित फाल्यां कॅझिनो समज बंद जाले न्हू, आमच्या स्पेशली आमचे गव्हर्नमेंट सर्वंटचे आसा तांकां पेमेंट करपाक सरकाराचो पयसो आसचो ना. अरे अशी करून तुम्ही आमच्या गांवची वाट लायता, कित्याक रे बाबा? काय बरो आमचो सुंदर नटलेलो गांव तो रेज मागूस, ताका इतिहास आसा. एके बाजूक रेज मागूस फोर्ट आसा, 400 वर्सांची चर्च आसा, निसर्गान नटलेले गांव तो. आयज स्कुला वयल्यान गेल्या उपरांत तुमी पळया मरे कशें दिसता तुमकां. ते हिरवेगार आसता हिरवे दिसता, ते कॉटन लायल्या ते दिसता. जवळ 1.5 लाखाचो डोंगर हेंच्यांनी काबार केलो. हेका कोण आसा? सीएम म्हणटा टुरिझम बूस्ट जातले आणि लोकल्सांक इकॉनॉमी हे जातले. अरे खंयची लोक तुका सांगले मरे लोकल इकॉनॉमी कितें तिणी सांगचें क्लियर कर. इकॉनॉमी तयार करतले जाल्यार आयज ते रोडार कुशीक आमचे लोकल रावता मरे तेंची घरां तुम्ही मोडटले, तांकां रस्त्यार हाडटले. आयज काल हायकोर्टान सांगल्यार तुमकां 6 वीक दिले आपण, म्हणजे आयचे मरण फाल्यां तुमकां एफिडेविट फायल करूंकूच जाय हायकोर्टान आफ्टर 6 वीक. ते कितें करतले? सरकारान बाजू धरल्या, सरकार विरोधात आसा. हांवें पयला आमचो एजी आसा पळय, एजीन काय सांगूं ना बाबा आपण बाबा आमी हेका सांबाळ करतले. आयज सुद्धा पयले लोकल MLA कलांगूटचो मायकल लोबन सांगला की रोडार कन्स्ट्रक्शनाची काडा म्हणून. म्हणजे खंयचोच MLA आमच्या स्थानिक लोकांच्या सपोर्टान कोण भायर सरना. हे खरें म्हणशे जाल्यार आमी आतां स्पेशली ग्रामसभा आपोवपाचो प्रयत्न करतले, पंचायतीक लेटर करतले आमी ग्रामसभा आपोवची म्हणून लोकांचो व्ह्यू घेवचो. कित्याक हो राजेश दाबो एकट्याचो प्रश्न ना, हो गांवचो प्रश्न आसा. येणाऱ्या काळात आमकां मेजर फेस करचे पडटले. उरलो तितून लास्ट ट्राफिकेचो प्रॉब्लेम. सद्याच आमचे कितें ब्लॉक जाता सगळ्यांक खबर आसा. पणजे साकून घरा वयतलो वेऱ्या वयतलो 6 किलोमीटर आमकां जवळ जवळ म्हाका दिसता पावणे वर लागता, 10-5 मिनटांचे. हेका कितें हेचें प्रोविजन कितें आसा? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.